देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. पावसाचो गुंगुरलो ओ विचू आपल्या पोरांक जलोम दितल्यात जाल्यार आपलें पोट फोडचें पडटा आनी ताचीं पोरां ताचें मांस खावन व्हड जाता. हे पोरी तांची आवय मरता आनी आपल्या पोरांक जिवीत दिता. आयचो जबाब म्हणटा, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. जायते कोश्ट दोग आमकां आसता, पूण देव आमकां निवारता. आमचें पयलें वाचपान आयजयास प्रवादी म्हणटा, देव नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी बसयता आनी शुभ वर्तमानांत अधिकाऱ्याच्या भुरग्याक परत जिवीत दिता. ह्या मुण्ण्यो आनी घोडण्या उद्देशी देव आमकडे कितें मागता? तो मागता फकत आमचो विश्वास आनी बावार्थ ताचेर. खंय पावला जायत आमचो बावार्थ. आयज आमी त्या अधिकाऱ्याची देख घेवया. तो जावन आसलो एक ओन बावार्थी. जेजूक तो अडको नासलो, पूण कोणाचें तरी आयकून ताचेशी पावलो. जेजून ताका सांगल्या उपरांत ताणें ताचेर रोखडोच बावार्थ धरलो आनी घरा परतलो. तितलेंच न्हय, ताणें देवान आपल्या सवें कितें केलां तें पळोवन तें पळयल्या उपरांत आख्खी फामिली घेवन जेजूशी परत वेता. कारण ताका कळून येता की आमचो देव जिवीत दिनार. असलो खोर बावार्थ आमचोय जावंक देवा लागीं आमी मागुया. मागणें. मोगाळ बापा, तुजीं उतरां मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.